पावर टॅरिफ वाडोवपाचें हें डिसिजन फक्त मडकयकाराचें न्हय, मुख्यमंत्र्यान लास्ट कॅबिनेट घेतली त्या हातूंत तें डिक्लेअर केल्लें. कोणीच ह्या खातीर पेपरांनी वचचें न्हय अशें म्हाका दिसता. ज्यो गोश्टी मडकयकारान हातांत घेतल्या त्यो खूब बऱ्यो आसा. भरपूर केबलींग ताणें हातांत घेतलां. त्या खातीर पयशांची गरज आसा. सरकाराची सद्या मायनींग इंडस्ट्री बंद जाल्ल्या कारणान तरी रेव्हेन्यू गोळा करपाची आवश्यकता आसा. हे सगळे विचार करून कोणीच वायट स्टेटमेंट गोंयच्या बद्दल काडूं नये अशें म्हाका दिसता. हे सगळे डिस्कस करून मिटूं येता. तुमचे कडेन मिडिया कडेन ज्यो वर्तमानपत्रांत वचपाची गरज ना. पावर टॅरिफूच न्हय, गोंयचे पावर टॅरिफ आनी वॉटर सप्लाय टॅरिफ जे आसा डॉमेस्टीक वॉटर सप्लाय हे खूब कमी आसा. महाराष्ट्रांत वॉटर सप्लाय 9 रुपया आसा. कर्नाटका वॉटर सप्लाय 8 रुपया आसा. आमचो पयलो जो स्लॅब आसा 15 क्युबिक मिटराचो तो 2.5 रुपया आसा. हाचे सिद्ध जाता की आमी विचार करून ही दरवाड जी केल्ली आसा तिका समर्थन करचें की ना हें परत एकदां आमी 3 मॅन कमिटी कडेन डिस्कस करता. आतां विश्वजितान म्हटलां, मडकयकारान ताचेर विचार करता म्हटलां जाल्यार तें करचेंच पडटलें. आमचे जर हे जे रेट्स आसा वॉटर सप्लायचे त्यो खूब आसा. आमकां जेन्ना जैका प्रोजेक्ट आमी हातांत घेतलो तेन्ना जैका हॅज रिटन दॅट मिनिमम रेट इन गोवा शूड बी 4 रुपीज. आमचो ना, आमचो 2.5 रुपया आसा. आनी त्या खातीरूच हो वाडोवचो की ना हेचेर आमचें कॅबिनेटात डिस्कशन जावना. जशें पावर टॅरिफ वाडोवची म्हणून कॅबिनेटात डिस्कशन जाल्या नंतरूच ती पावर टॅरिफ वाडोवपाक ताणें सुरवात केल्या. आनी JERCचें हें आसा की ती पावर टॅरिफ वाडोवची म्हणून. आनी उदकाचें वाडटलें आतां. उदकाचें हांव आत्तां वाडोवचो ना, पूण कर्मधर्म संयोगान गोंयची परिस्थिती जर सुदारली ना जाल्यार म्हाकाय तो स्टेप घेवचो पडटलो. विश्वजीत वॉज अकॉस्टेड बाय हिज वोटर्स. जेन्ना एक मंत्री आपले गव्हर्मेंटाचेरूच उलोवपाक लागता, इट इज नॉट ओन्ली अ इश्यू ऑफ पॅरालिसीस ऑफ inner party democracy or something. It is a symbol of being a responsive government. So खंयचोच मंत्री और आमदार हाणें लोकां कडच्यान आयसोलेट जावंक जायना. सो टू दॅट एक्सटेंट वॉट विश्वजीत हॅज रेज्ड इज द इश्यू ऑफ कन्सर्न. सरकाराचें अशें हें आहा की सरकारूय बी प्रपोज्ड हायक जी येवपाची आहा JERCचेर हाजेर कन्सर्न आहा. स्पेशली कित्याक आतां हे दिसांनीच मायनींग जाल्लें आहा. तातूंत ही हायक करप कुड बी बॅक ब्रेकिंग. हांवें मंत्र्या कडेन उलयल्लें आहा, मंत्री बाब पांडुरंग मडकयकारा कडेन उलयल्लें आहा आनी मंत्री एग्रीमेंटान आहा. आनी सरकारान म्हणल्यार गोंयचे पावर डिपार्टमेंटान रिव्यू पेटिशन JERC कडेन घालचें पडटलें टू बेजिकली डिफर दीस हायक और रिकन्सिडर दीस हायक. वीज आमी म्हारग घेता आनी लोकांक सोय दिता म्हणून सरकार हातून पयशे घालता. म्हाका दिसता हातून 143 कोटी सरकारान घातल्या. म्हणटकच हें कोताक घेवचें ना. म्हारग वीज घेवन सोय दिवप हें कोताक घेवचें ना. सरकारान हो निर्णय घेतलो की थोडी टॅरीफ वाडोवची म्हणून. आतां हांव हेजे कडेन उलयल्लो पावर मिनिस्टर कडेन. तो म्हणटा लोकांक नाका जाल्यार आपूण JERC आहा पळय तांकां बरयता की हें रिव्यू करचें म्हणून. ही वाड आहा पळय ती फक्त 6.5%. तितून 5% सरकारान वाडयला, 1.5% JERC तेंच्यांनी वाडयला. 11% ते बातमी येयला ती बरोबर न्हू म्हाजे कडेन. मिनिस्टरान म्हटलें 11% म्हटलें. खंयच्यान म्हटलें तें म्हाका खबर ना. कित्याक हांव पावर मिनिस्टर कडेन उलयला तेन्ना म्हटलें 6.5%. खरें म्हणजे तांकांय अपरिहार्य आसा दरवाड करप. पण एक सारासार विचार करून, लोकांचो विचार करून, गोंयकारांचो विचार करून तांणी परत एकदां ह्या दरवाडीचो, वीज दरवाडीचो फेर आढावो घेवचो आनी हेचेर विचार करून कितें तरी गोंयच्या हिताचो निर्णय घेवचो. सध्या मायनिंगाचो इशू आसा. खुबश्यो इंडस्ट्रियल इस्टेटीन भितर आज कामगार जे आसा त्या लोकांक काडपाचो तेंचो जो आज प्रयत्न कंपनीन चलयलेलो आसा. आनी अशे सगळे हे गोश्टी फॅक्टर्स जर आमी जर कन्सिडर जर करीत जाल्यार खूब आमकां डिफिकल्ट जावपाक शकता. आनी म्हणूनच आमची एक जबाबदारी आसा की खंय तरी 11% जी वाड जी जाल्ली आसा ते रायटफूल जे ऑथॉरिटी जे आसा तांकां कन्विन्स करून तेजो हायक जाल्ली आसा ती तात्पुरती स्थगीत करची. सी इज बिकम सुपर CM कित्याक कांय डिस्कशन जायना.
चीफ मिनिस्टराचें आरोग्य सारकें ना म्हणून चीफ मिनिस्टर भायर आसा. ताज्या खातीर ब्युरोक्रेसी जी हँडल करता जाल्यार ब्युरोक्रेसी मिनिस्टरां कडेन डिस्कस करपाची गरज आसा, जाणीव दिवपाची गरज आसा. बाय सर्क्युलेशन टायम ना, बाय सर्क्युलेशन करपाक येता. पूण कांयच कळना आनी आमकां समज आमी एज मिनिस्टर्स ऑल्सो आर रिडींग थ्रू न्यूज पेपर्स एंड रिडींग थ्रू गॅझेट्स. आय डोंट थिंक वी आर गोईंग द रायट वे. न्ही ओवरऑल म्हाका पयलें दिसता की सगळें कितें चल्लां तें सरकाराक कितलें खबर आसा काय म्हणून. कित्याक इश्यू ऑफ पावर टॅरीफ इज अ कन्सर्न. But this issue has already been discussed with the power minister, and power minister सांगला की आपण सोमारापर्यंत I will look into it and do the needful. But issue of power tariff is not the only issue. सध्या मायनिंग बंद जाला. There are pressures, there are challenges. आणि शेवटी गोंय राखतले, गोंयकार पण राखतले, गोंयकाराक जितो दवरपा जाय. एक वाटेन लायट वाडटा, we have spoken to the power minister. Excess कशी वाडली? I expect the bureaucracy to be more transparent with the cabinet ministers and discuss with them also, not for decisions. Decisions CAC-नूच घेवची सारकी केल्या. पूण चीफ मिनिस्टर नाशिल्ल्यान जे एजेंडा डिस्कस जाता त्या एजेंडाचेर म्हाका दिसता कॅबिनेटाकूय कळपाची गरज आसा, कारण ना जाल्यार वी आर इन द डार्क. सी JERC is something is a recommendatory body. JERC is not the final body to decide. They recommend and स्टेटाचे रिकमेंडेशन आसता. The state is represented by bureaucrats again. सो तो ब्युरोक्रेट हो इश्यू 2012च्यान जेन्ना JERC इम्प्लिमेंटेशन जालें हांव म्हणीत आसा ते रिकमेंड करता जाल्यार आमी घेवपाक जाय काय ना तें सरकारान थारावपाचें. आतां सरकारान थारावपाक हें डिस्कशन काय कॅबिनेटा वेळार नाल्यार बिफोर कॅबिनेट जाल्लें ना. हे इश्यू जो इंडिविज्युअल आयिल्लो आसा वी हॅव सिन्स power minister needed to be appraised. I have done my part of the thing of appraising the power minister of the increase or what needs to be done, and he is also quite positive. I think he may give a thought and come back on that subject. But issue is not only of power. Issue is of related things. Power, excise, also indirect revenues are touching the areas which are promoted for tourism. So you have various things before taking decisions need to be discussed in the cabinet. So cabinet na ashilyan at least they should be calling for a joint meeting of ministers.